नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पणजे मुख्यमंत्री पर्रीकार, वाळपय विश्वजीत राणेच। पणजे वाळपयच्या बाय इलेक्शनाचो क्लियर निकाल। बीजेपी पावली 14चेर, काँग्रेस 17 वेल्यान 16। दोनूय सीट काढले म्हणून बीजेपी जय हो। सरकार धरून सगळ्या आड असून ऐन वेळार काँग्रेसीच्या उमेदवारान पणजे काढली 5000 मतां। काँग्रेस 37वेत। पळया प्रतिक्रिया। भारत, चीन, भूतान, डोकलाम शिमेवेलो तणाव न्हिवलो। भारत आनी चीनान आपापलें लश्कर सिक्कीमाच्या डोकलाम बॉर्डरी वेल्यान फाटी घेवंक केली सुरवात। झेडपीचे 4 बायपोलाचो निकाल 50-50। आमदारांनी झेडपी सीट राखले। नुवे काँग्रेसीचो रुबेन, कुडतरे मोरेनो, कळगुटे बीजेपीचो दाबोळकार, खोर्ले महिमा। सांग्यार 12 वर्सांचे काजलाचे खुनाचे कुवाडे। 14 वर्सांचे मायनर भयणीन गळो दाबून मारला म्हूण कबुली। पोस्टमॉर्टम म्हणटा खून सोंपला ते राती काजलाचे आवय कडेन वाजिल्ले। लक्झरी लायफस्टायल जगपी वादग्रस्त हाय प्रोफायल हेवीवेट बाबा गुरमीत राम रहीम सिंगाक साध्वीचेर बलात्काराचे केशीत 20 वर्सांची खर बंदखण। पंजाब, दिल्ली, हरियाणात अलर्ट। पणजे पर्रीकारूच, वाळपय विश्वजीतूच। बाय इलेक्शनाचो सकाळी निकाल लागलो। पणजे बीजेपीची लीड मातशी देंवल्या। 4803 मतांनी पर्रीकार आयलो। वाळपय बीजेपीचो विश्वजीत 10000 लिडान जिखला। रॉय रवी नायकान 6101 मतां काडली। 4 दीस जाले निकालाचेर दोनूय वटेन धाकधूक आशिल्ली, मात मतदारान स्पष्ट निकाल लायलो। बीजेपीक 13 वेल्यान 14चेर पावयली, काँग्रेस 17 वेल्यान 16। पणजे बीजेपीची लीड जरी मातशी देंवली तरी परत एक फावट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर 4803 मतांनी जिखलो। काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान दक्षिणेंतल्यान येवन फर्स्ट टायमर आसून बरी फायट दिली। गिरीशान 1500 भितर 5059 मतां काडली। ही पळयात टॅली। बीजेपीचो मनोहर पर्रीकर 9862, काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकर 5059, जीएसएमाचो आनंद शिरोडकराक 220 मतां, अपक्ष कॅनेथ सिल्वेरा 96 आनी नोटा 301, एकूण 15538। But obviously number counts in democracy and governance. So now it is 14 plus 3 plus 3 plus 3. So 23. It is 23 strong. And ताजी सरकाराची ताकद, moral strength also increase झाली. कारण दोन्ही बरे strong विजय मेळ्ळ्या आमकां. आणि त्यामुळे गव्हर्नमेंट obviously is now sort of endorsed by the people of the state. आसा ते आमचे 23 जाण आमी खूब सुखी आहा। आमच्या सुखी संवसारान सवती हाडून आमकां गालबोट लावू नाका। पीपल ऑफ गोवा आर बेजिकली सगळ्या धर्मा बरोबर वचणारे लोक आसा। कारण खबर आसा बीजेपीचो जो गव्हर्नमेंट आसा तो रिवेंजफूल आसता, तो डिक्टेटोरियल आसता। कदाचित तांच्या विरुद्ध रस्त्यार येवप म्हणल्यार सुद्दां एक धाडस आशिल्लें वेगळें। सो ते आयज कितलेशेच पणजेचे लोक म्हाजे बरोबर भावले, म्हाजे बरोबर प्रचार केलो आनी हांव तांकां उगड्यार सोडपाक शकना। तशेंच कितलेशेच वोटरांनी थोडे कारण थोडे कन्वर्ट जाले ना म्हाज्या वोट्सान, पूण 5000 वयर लोकांनी वोट केल्लो आसा आनी 5000 वयर लोकांनी विश्वास दवरलेलो आसा। म्हाका दिसता हांव जर पणजे सोडलें जाल्यार तेंचेर अन्याय जातलो। हांव पणजेच्या खंयच्याच नागरिकाचेर जो म्हाका वोट केला आनी जेणे म्हाका वोट केले नाय तेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाना। आणि ज्याचो वोटर्सां कडेन संपर्क आसा, वैयक्तीक संबंध आसा, अशाच कॅन्डिडेटाक सगळे वोट करता अशें म्हाका एक दिसता। पण एक दिसता म्हाका मतां कितली कमी पडोनी। हांवें मनोहर पर्रीकरा विरुद्ध एक तडफदार लढाई जी आसा ती दिल्ली आसा आणि लोकशाही प्रक्रिया जी आहा ती ॲक्टिव्ह आणि सक्षम करपा खातीर हांवें म्हजो सहभाग जो आहा तो दिल्लो आसा।
हांव हे लढाईक इतलेंच म्हणटलों की हांव जी लढाई लढलो तो एक दहशती विरुद्ध लढाई, एकाधिकारशाही विरुद्ध लढाई लढलेलो आसा. वाळपय बीजेपीचे विश्वजितान 10,066 मतांनी जिखलो, जाल्यार रॉय रवी नायकान ताच्या अर्ध्यान मतां काडली. 6,101 मतां काडली. ही वाळपयची टॅली. विश्वजीत राणे 16,167, काँग्रेसीचो रॉय रवी नायक 6,101, अपक्ष RS गांवकार 316, नोटा 454, एकूण 23,038. बरी लीड मेळ्ळ्या आनी आमी प्रचार जो चलयलो मुख्यमंत्रीचे सरकार आनी हे मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल आमी काम करतले म्हणून आमी प्रचार चलयलो. आनी म्हाका तरी दिसता की सत्तरीचे प्रत्येक समाजान इन्क्लुडींग आमचे मुस्लीम भाव भयण जे आहात ह्या लोकांनी पयली फावट बीजेपीक मतदान केला. फक्त श्री मनोहर पर्रीकर एक पोलरायझींग फॅक्टर गोंयच्या राजकारणान. विक्ट्री फक्त म्हाजी न्हू, ही मुख्यमंत्रीची विक्ट्री आहा. रायट नाव दे आर इन रोलिंग, वी आर इन ऑपोजिशन. सो की आतां पीपल लायक लोकांक दिसता की फाल्यां कामां जावं शकता आनी तांणी पब्लिसिटी केली न्ही, आमी जॉब लायतलो प्रत्येक घरांनी सांगलें. सो लोकांक मातशी आशा जातात न्ही. सो थंय मातशें म्हाका सामकें पडलें. दीस इज द मेन फॅक्टर. ह्या निकाला उपरांत ही विधानसभेची नवी फायनल टॅली. काँग्रेस एकान देंवली, बीजेपी एकान चडली. दोगांय मदीं 3चे डिफरन्स 2चेर आयले. बीजेपी 14, काँग्रेस 16, मगो 3, गोवा फॉरवर्ड 3, हेर 4, एकूण 40. निमाणे बायपोलाच्या निकालान विधानसभेन बीजेपीचे युती सरकाराचे पोझिशन आनी एका आमदारान घट केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीन 2 सीट काढले म्हणून सध्या बीजेपीन जय जयकार चल्ला. मात ऐन वेळार कॅन्डिडेट घालूनय 5,000 मतां पणजे क्रॉस केली म्हूण अस्तित्वाचेर काँग्रेसय सातिस्वीत. 2 सिटांचे निकाल आयले आनी बीजेपीक परबी दिवंक गोवा फॉरवर्डाचे आमदार मंत्री फुडें. पळयात पणजे वाळपयच्या निकालाचेर प्रतिक्रिया. पणजे वाळपयचो निकाल आयलो आनी गोवा फॉरवर्डाचे मंत्री आमदार धरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरेन सगळ्यांची बीजेपीक ट्विटराची परबी येवंक सुरवात जाली. Second time in the history of Goa that a constituency got a chance to select a chief minister, and Panji has selected a chief minister in the form of Manohar Parrikar with 2/3 majority. Panji has made Manohar Parrikar what he is today. Right from 1994 when he was elected first time, he has grown up with the support of Sagle Panjekar, and I think with this positivity he is taking forward his work. Election results are a moral defeat for the BJP. In every house they went, wherever unemployed candidates were there, they offered jobs to them, and this attracted those who are in need of jobs. They are poor people, middle class people, and this one simple criteria led to our defeat in the polls. आणि गिरीश चोडणकरान बरी फायट दिली म्हणून गिरीश चोडणकराचे सुद्दां अभिनंदन करता. पणजेच्या इलेक्शनान अशें दिसून आयलें की कितलेशे पक्ष मनोहर पर्रीकर बरोबर रावले. खुद्द भाजपा असाच पक्ष ताचो, MGP रावली, महाकृती गोमंतक पक्ष रावलो, फॉरवर्ड रावलो, गोवा फॉरवर्ड रावलो आनी बाबूश मसरत रावलो. इतले जावन सुद्दां गिरीशाक 5,000 पेक्षा चड मतां मेळ्ळी. हो खरो म्हणजे काँग्रेसचो विजय आसा आनी व्यक्तिशः गिरीश चोडणकरचो विजय आसा. अंतर्मुख जावन पर्रीकराक आतां विचार करचो पडलो की एक प्रकारचो लिलीपूट, हो गोलियात आनी तो लिलीपूट, तर लिलीपूट सुद्दां इतली मतां घेवंक शकता तर फुडें कितें जावं येता, हो विचार निश्चित पर्रीकराक करचो पडटलो. त्या दिशेन आपली पावलां फुडची काडची पडटली. थंय भाजपाक विजय न्हय, तो व्यक्तिशः विश्वजीतचो विजय आसा. गोंयच्या लोकांनी हे स्थिरतेक मत दिलां. गोंयच्या लोकांनी पळयलें, पणजेच्या लोकांनी पळयलें की जर आमकां गोंयाक स्थिरता जाय जाल्यार हो मुख्यमंत्री आमचो आमदार उरुनी. ही विक्ट्री इज एन सायन एन सिम्पटम दॅट people from Goa want a stable, progressive government to take Goa forward. प्रत्येक बूथ कार्यकर्तो सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इट्स अ थंपिंग विक्ट्री इन पणजे, ऑल्सो थंपिंग विक्ट्री इन वाळपय. आमचो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी विश्वजीत राणेचे जे एफर्ट्स आसा थंय हॅज क्लियरली प्रुवन दॅट भारतीय जनता पार्टी इज द ओन्ली ऑप्शन फॉर गोवा. घेऊ एक ब्रेक.